तिळारी धरणाच्या पाटांतल्यान उदकाची चोरी जाता म्हण एका थळाव्यान कागाळ केल्ली. त्या खातीर उदकास्रोत खात्यान गंडूक थळार वचून ह्या कामाची पळोवणी करून आढावो घेतलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. जितेंद्र गांवकर, परसकडे पेडण्याचो. हांगा विशय असो आसलो की पळयता मोपा एअरपोर्टाचें काम जोरान चल्लेलें आसा आनी थंय उदकाची डिमांड जी आसा ती चड आसा. सो हांगा एक निदर्शनाक आयलें की टँकर उदक भरून भरून व्हरतात. आतां हे भरून भरून व्हरतात हेचेर सरकाराचो नियंत्रण आसा काय ना हे चॅक करचे खातीर हांवें कंप्लेन फायल केल्ली टू द WRD मिनिस्टर फिलीप नेरीन हांगा. आनी ताच्या उपरांत फिलीप नेरीन तांच्या ऑफिसरा बरोबर एक मिटींग जाली 2 दीस पयलीं आनी तातूंत तांकां अशें म्हणजे विशय मांडलो की बाबा हेका परमिशन आसा काय इल्लिगली बाबा वॉटर सप्लाय करता. तेन्ना म्हायती मेळ्ळी की गोंय सरकार आनी GMRच्या भितर एक करार जालो की उदक तांकां सप्लाय करचें फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आनी ह्यो करार आसा पळय तो मोपा एअरपोर्ट आसा तो मेरेन हो करार उरतलो अशें तेंचे करार आसा. ताच्या खातीर आयज मेरेन तेंच्यांनी 3 करोड कितें तरी डेपॉझिट केले सरकारा कडेन. सो हे एक गजाल जाली. दुसरी गजाल कितें आसा की हांगा आनी थोडे नोटीस आयले की थोडे पंप आसा पळय प्रायव्हेट पंप हे कॅनलान घालून उदक सक करून ते टँकर भरून व्हरताले. तुमी म्हाज्या फाटल्यान बांय पळयतात. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट एक्टिविटीज. सो ताचे निदर्शन हाडच्या खातीर ही कंप्लेन हांवें फायल केल्ली. ताच्या उपरांत एक मिटींग जाल्या उपरांत आयज सायड इन्स्पेक्शन आशिल्लें. सो आयज सायड इन्स्पेक्शनाचेर थोडे गजाली निदर्शनाक आयले की WRD डिपार्टमेंट कितें म्हणटालो की सगळे आमच्या कायद्या प्रमाणे आसा. पूण एक गजाल 2-3 गजाली अश्यो त्यांच्या निदर्शनाक आयज आयले की बाबा हे त्यांच्या जे कितें तेंच्यांनी बायलॉज आसात किंवा तेंचे करार आसा हे कराराच्या भायर आसात. एक टँकर थंय सापडलो तो ग्राउंड लेवल डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर ना. जितेंद्र गांवकर म्हणून एडवोकेट कंप्लेंट केल्लो की हांगच्यान पाणी आमी इलिगली कोणी तरी व्हरता म्हणून ताका चॅक करपाक आयले. तो मिनिस्टराक कंप्लेंट केलो. मिनिस्टरान म्हाका इन्स्पेक्टर करून रिपोर्ट कर दिला. आमी चॅक केलें हे जो परमीट आसा गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा पण GMR कंपनी मोपा एअरपोर्ट बांदपाक टू द एक्सटेंट ऑफ 500 क्युबिक मिटर्स. सो ते टँकरान ट्रान्सपोर्ट करता. ते चॅक केले मीटर आसा सगळे आसा. हितून आमी पयले थोडी टँकर ज्यो आसा अंडर ग्राउंड वॉटर एक्ट ते रजिस्टर करपाक जाय. थोडी करूंक ना तांकां पाणी दिवं नाका म्हणटा ते टँकर आसा. आतां फाल्यां ते करतले कोण कोण करता तांकां आमी परमीट करतले. खंयचे टँकर रजिस्टर्ड ना अंडर ग्राउंड वॉटर एक्ट तांकां आमी ते भरपाक सोडिना. तुम्ही जे कॉन्ट्रॅक्ट केलेले आसा आणि तितून जे मोपा एअरपोर्टाक तुम्ही दिता ह्यो विषय वेगळो. पण त्यांच्या त्याच हितून सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जे आसात तांकां जे उदक जे लागतात ते सुद्धा हांगाच्यानच वयता आणि ते रजिस्टर. हे जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा फक्त मेन कॉन्ट्रॅक्टर ते गव्हर्मेंटाचे परमिशन गव्हर्मेंटान परमीट दिला बिकॉज देर इज अ अग्रीमेंट कन्सेशन अग्रीमेंट म्हणून त्या प्रमाणे दिल्ले आसा. हेजे भायर आमचे परमिशन भायर कोण व्हरता दॅट इज इलिगल.